प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स सभापती महाशय, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटा खातीर 43 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महाशय, आम्ही एक डेटा विश्लेषण कक्ष यशस्वीपणान स्थापन केला, जो विभाग मधल्या वेगवेगळ्या डेटा सेटचे विश्लेषण करून निर्णय घेवपाचो महत्वाचे इनपूट दिता। ह्या सेला वरवीं आमी सध्याच्या योजनेच्या चड लाभार्थी जोडपाक, वेगवेगळ्या योजनेंतले अपार्थ लाभार्थ्यांक काडून उडोवपाक आनी तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान जायत्या डेटा पॉयंट्स बरे तरेन विश्लेषण सुनिश्चित करपाक यशस्वी जाले। हो प्रयत्न निरंतर चालू उरपाक हांवें 10 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महोदय, स्वयंपूर्ण गोंय ही कार्यावळी खाला वर्सभराच्या काळात ग्रामपंचायती निहाय खाशेली आधार नोंदणी मोहिमेच्या हातान घेवन 69 पंचायतीक आतां मेरेन 6676 रहिवाशांच्या आधार नोंदणीचें काम पूर्ण जालां। सांगपाक खोस भोगता, विकसीत भारत संकल्प यात्रा गोंय राज्याच्या सगळ्या पंचायतींनी आनी नगरपालिका हाच्या कानाकोपऱ्यात पावून आमी केंद्र सरकारच्या फ्लॅगशीप स्किमी 100% सॅच्युरेशन साध्य करप शक्य जाल्यात।